येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. गोवा मेडिकल कॉलेजी मुखावेल्या रस्त्याचे जाला तळे जाल्यार जुवारी पुला कडेन येरादारीचो घुसपा गोंधळ. स वर्साचे सान चलये वेल्या बलात्काराचे घडणुकेन हालून सोडले गोंयकारांक. सरकाराचेर जावपाक लागले टिकेचो शिवर. बलात्कार करप्यांक पोस्को कायद्यांतर्गत जावपाक जाय खर ख्यास्त. मागता बायलांचो एकवटाची आवडा वेगस. बंगालच्या वायव्य खडीतले चक्रीवादळ आणि पूर्व विदर्भा वयल्या सिमरियल सर्क्युलेशनान केला हवामानात बदल. 27 आणि 28 ऑगस्टाक कमी चड प्रमाणात गडगडा सयत पावसाची शक्यताय. नुस्तें मारप्यांनी 31 ऑगस्टा मेरेन दर्यांत वचचे न्हय, हवामान खात्याचो सल्लो. आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय वैजकी महाविद्यालया मुखावेलो रस्तो पावसाच्या उदकान तुंबला. रस्त्यावेलें उदक व्हांवून वचपा खातीर गटर आसा, पूण तेय तुंबून उरिल्ल्यान उदकाक वाट ना. रस्त्यार उदक सांठून राविल्ल्यान येरादाराकय आडखळ निर्माण जाता. रस्त्यार दोंपरभर उदक सांठोवन राविल्ल्यान रस्त्यावेल्यान यो वच करपी दुचाकी चालकांक बरोच त्रास जातालो. राष्ट्रीय महामार्ग बांदून काडिल्ल्यान हो रस्तो मातसो सकयल उरला. ताका लागून हांगासर उदक सांठोवन उरता. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान नाजाल्यार भौशीक बांदकाम खात्यान हाचेर लक्ष दिवन हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. हांव सद्या बांबोली आतां सभे आहा, सभेच्या सायडीन तर उदक भरला पळय. एमसी कडेन एमसी सभे आहा सायडीकून उदक भरला. एक तो रोड भितर वयता, दिनाचें ऑफीस आहा पळय, मॉर्गन आहा, कोरांची लॅब आहा, त्या भितरल्यान एक रोड भितर वयता सभेच्या भितरल्यान. थंय उदक पावस पडलो न्हू असो हेवी जाल्यार उदक भरता. थोडे लोक गाडये उदक भितरल्यान व्हरपाक सुद्दां हे करतात, भितात थोडे. हे सायडीक ते हें आहा उदक वचपाक तेंच्यांनी चॅनल बांदलेले आहा, ते चॅनलान उदक भरलेलें आहा. हे सद्या हांव नको उदक तांकां सारकें वचपाक सुद्दां सारको हें ना. ते चॅनल बांदले तेंच्यांनी, पूण उदकाक हें ना. भायर वचपाक उदक बाबा कशें सोडपाचें तें आजून कांय करूंक ना. PWD नाल्यार खंयच्यान कोणें तरी हांगाचे हायवेचे हे आहा पळय कोणें तेंच्यांनी हें करून सारको रोड हो सारको करूंक जाय आसलो. आजून कांय ना. हो पळय हांगा सायडीक हो चॅनल वता, हो सायडीक आहा तो चॅनल आसा. चॅनल कसो भरलेलो आसा पळय, चॅनल भरला पळय सारको भरून हें जाता. आनी तितून पायप हे सारकें ना. उदक खंय वचना येता, उदक थंयसर उरलां. ताका लागून उदक हांगा ब्लॉक जाता. बांबोळेच्यान आमचो खबराकार श्याम च्यारी. खंयच्या राज्याची राजधानी ही सगळ्या साधन सुविधा सयत सज्ज आणि चकचकीत असता, पूण गोंयची राजधानी पणजी ताका आडवात. सुरवात जाता कदंबा बस स्टँडा पासून. खंयच्या तालुक्यांतल्यान येयात, तुमकां सगळ्यात पयलीं दर्शन जाता ते पावसाच्या चिखला उदकान भरिल्ल्या फोंडाचें. ही अभिमानाची गजाल नक्कीच न्हय गोंयकारांक आनी सरकाराकय. उदक, वीज, आलाशिरो, अन्न, भलायकी हाचे बरोबरीन बस सेवा आणि तेच बरोबर बस स्टँडा वयल्यो साधन सुविधा ह्योय मुळाव्या गरजा भितर येतात. पूण गोंयांत ते कडेन खूबच आड नदर जाल्ली दिश्टी पडटा. देखीक हो पळयात गोंयची राजधानी पणजेचो कदंबा बस स्टँड. अख्खें गोंय हांगाच येवन देंवता, पूण सद्याक तरी फोंडकुलाच तांकां येवकार दितना दिश्टी पडटात. जाग्या जाग्यार तांबड्या उदकाच्यो तळयो भरल्यात. बस स्टँडा भायर तीच अवस्था आणि बस स्टँडारय तोच देखाव. सादुरतायेन पावलां घालशात जाल्यार सुट्टले, नाजाल्यार चिखलाची पिचकारी तुमचे कपडे रंगोवन सोडटलीच. पळयात राजधानींतली प्रवाशांची येवकाराची सुवात. आनी हो देखाव कुठ्ठळी पुला कडलो. हे सुवातेर पावले काय चिखलाच्या तांबड्या उदकान भरिल्ल्या फोंडकुला कडेन वाहन चलोवप्यांची गांठ पडटा. तसो हो रस्तो गजबजिल्लो आसा. पुलाक मेळपी रस्ते, हांगाचें सर्कल, आगशी पुलीस आउटपोस्टा म्हऱ्यांतलो रस्तो सगळेंच डेंजरस जावन रावला. सकाळीं आनी सांजे ऑफिसाच्या वेळार हांगाची येरादारी कंट्रोल करप म्हटल्यार येरादारी पुलिसांक दिव्य करचें पडटा. पुलिसांक अक्षरशा कसरत करची पडटा. शुक्रार हांगाच्या फोंडाक लागून 2 गाडयांक अपघातय जाले. जायते कडेन दिका दाखोवपी तकटे नाशिल्ल्यान वाहन चलोवप्यांची धांदल जाता. रातच्या वेळार तर पळोवपाकच नाका, सगळ्यांचो जीव धोक्यांत.
गोवा 365 खातीर राजधानीतल्या बस स्टँडा वयल्यान श्यामचारी आनी कुठ्ठाळीच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फाटल्या 24 वरांत भारतात 44,658 कोविड-19 केसीची नोंद जाल्या, जाल्यार 496 पेशंटांच्या मरणाची नोंद जाल्या. 24 वरांत 30,007 नव्या केसींची आनी 162 मरणाची नोंद करून केरळान आघाडी चालूच दवरल्या. फाटल्या कांय सप्तकांनी केरळात 60% नव्यो केसी दिसून आयल्यात. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान सांगलें. एकूण सक्रीय प्रकरणां मदली अर्द्या परस चड प्रकरणां आसात. त्या उपरांत महाराष्ट्रांतली टक्केवारी येता 16%. आतां कोविड-19 प्रकरणांनी वाड जावपाचे फाटभुंयेर केरळान शुक्रारा राज्यांत आयतारचो लॉकडावन कायम करपाची घोशणा केल्या. येता त्या सण परबांच्या हंगामाक लागून राज्य सरकारान फाटल्या कांय सप्तकां सावन लॉकडावन काडिल्लो. मजगतीं द लॅन्सेट जर्नलान उजवाडायिल्ल्या एका अभ्यासात म्हटलां, कोविड-19 लागून हॉस्पिटलांनी एडमीट जाल्ल्या सुमार अर्द्या लोकांक संसर्ग जाल्या उपरांत 12 म्हयन्यां मेरेन उणेच एक सेगीत लक्षण अनुभवचें पडटलें. चीनांतल्या वुहानच्या 1276 पेशंटां वयल्या संशोधनात दिसून आयलां की 3 मदल्या एकल्याक अजूनय 12 म्हयन्या उपरांत स्वास घेवपाक त्रास जाला, जाल्यार कांय दुयेंतीं मदीं फुफ्फुसांचो त्रास जाता, खास करून जांकां कोविडा सयत हेर गंभीर दुयेंसांचो अणभव आयिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. बापायन स्वता आपले 6 वर्साचे सान चलयेचेर बलात्कार करपाचे घडणुकेन गोंयकारांक हालोवन सोडला. सरकारी यंत्रणा सारके काम करिना. समाजातल्या कांय घटक हाचेर पड्डो घालतात. बलात्कारी कोणें आसूनी पॉस्को कायद्या अंतर्गत सान पिरायेचेर चलयेचेर बलात्कार करप्यांक खर ख्यास्त जावपाकच जाय. बायलांचो एकवटाचे अध्यक्ष आवडा वेगस म्हणटा. ही घडणूक दक्षिण गोंयांत घडिल्ली. पिडेस्त चलयेची आवय कोविडाच्या उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत एडमीट आसतना हे चलयेचो बापूय ताचेर बलात्कार करतालो. आवय जेन्ना घरा आयली तेन्ना तिका हे सगळें कळ्ळें आनी तिणें पुलिशेंत कागाळ केली. मायना कुटरी पुलिशेन बापायक अटक केला. फाटोफाट जावपी बायलांच्या अत्याचारांच्या विरोधात गोंय आदींच पेटून उठला. आवडा वेगश म्हणटा, गोंयकारांनी मान सकयल घालपा सारकी ही घडणूक. हो इन्सिडंट पळय आसा तो खरें म्हणजे आमी लोकांनी तकली सकयल घालपाची, मान बागोवपाची. कारण हो इन्सिडंट जाला, आमी सदांच मायग्रंट असले म्हणटात, पूण हो इन्सिडंट आमचे लोकांनी केला तेन्ना आमी लक्षांत दवरपा जाय की कितें जालां आमच्या समाजान, कसली पिडा लागल्या. कोविड एक सायडीन खाता आमच्या लोकांक, दुसरे सायडीन आमच्या चलयांक खाता एक पिडा, आनी ती पिडा म्हणजे बलात्कारी पिडा. बरें, ती बलात्कारी पिडा जो पर्यंत एक्वेंटन्स रेप, लव म्हणून रेप आनी कितें म्हणून रेप, तो पर्यंत आमी कितें करता, समाजाचें एक धोरण आसता की आमी तें उलोवपा जायना, आमचेर कलंक लागतलें. उलयलें म्हणून कलंक लागना. कलंक लागता जे वेळार आपले भुरग्याक आपणे हो ट्रोमा अंडरगो करपाक एक संदी दिल्या, त्या वेळार बोथ सगळी पळय यंत्रणा आसतात स्टेटीची, दर इन्व्हेस्टिगेशन, दर मेडिकल हेल्प, दर कसलेय यंत्रणा पळय आसा, तांणी प्रत्येक गोष्टीची केअर घेवपा जाय. कारण रेप परत जावपा जायना. कडक शिक्षा जाली की रेप परत जावची ना. म्हाका दिसता आज लोक सामके फुडें सरतात रेप करपाक, एविडन्स हायड करपाक, तेंची फॅमिली तांकां कवर अप करतात आनी सगळे मेळोन आमी तांकां एस्केप दितात. आनी जे चलयेचेर रेप जाल्या, जे भुरग्याचेर रेप जाल्या, ते आयुश्यभर काबार. ताची माणुसकी काबार, ताची शारिरीक धोरण काबार, ताची सगळे गोष्टी पळय आसा बायल म्हणून जगपाचे हेच मोडले. जाल्यार म्हजी एक मागणी की रेप आमी आनी पॉक्सो एक्ट, गोंयांत प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सीस एक्ट लागू जाल्लो 2012. हातूंत भुरग्याचेर जर बलात्कार कोणी केलो, 18 बिलो 18 बलात्कार केलो जाल्यार तो सेक्शुअल ऑफेन्स जाले. तातूंत मागीर ते प्रेमा आशिल्ली, ते आनी कितें करताले असलें लागना. प्रेमा आशिल्ली जाल्यार ताका कांय हें ना की तांणी बलात्कार करचो. सेक्स ऑफेन्स जाल्यार ते सेक्स ऑफेन्स म्हणून डील करपा जाय. म्हजी ही कडक मागणी.
आमचे मेडिकल फ्रॅटर्निटी कडेन, आमचे समाजा कडेन, आमचे सरकारा कडेन, आमचे ज्युडिशरी कडेन, आमचे पुलिसे कडेन की हो इश्यू बंद करपाची एकूच तरिका आणि ती तरिका म्हणजे कन्विक्शन जावपाकूच जाय. तर चार्जशीट पळय आसा ते स्ट्रॉंग आसपा जाय, तातूंत लूप होल्स आसपा जायना आणि हांगा दया माया दाखोवपाची काय ना. दया माया फक्त ते चलयेचेर जावपा जाय, बायलेचेर जावपा जाय, भुरग्याचेर जावपा जाय जाचेर बलात्कार जाता. आता कोणी जावं ताका काय एक्सक्यूज ना. दुःखाची गोष्ट, लजेची गोष्ट म्हणजे घराब्यान बलात्कार जावप. हो सेम जाला इन्सिडेंट राती जालो तो. हय, घराब्यान जाला, फॅमिली मेंबरान बलात्कार केला. आणि तूं जाणा आसतलो भुरग्याचे प्रायव्हेट पार्टाक कितें वस्तू सुद्धा लायली जाल्यार बलात्कार हें जाणा जावपा जाय प्रत्येकान. भुरग्याचे बॉडीक हात लावपा जायना, ती उगडपा जायना. ताका कितलीच सेक्शन्स आसा आनी ही सगळी सेक्शन्स लावन ताका कडक शिक्षा जावची. कितें दिसता पयलीं रे भायली येवन करता म्हणटाले, आतां आमची फॅमिली मेंबर करतात. कितें दिसता हेचेर? म्हाका हांवें सांगलें तशें ही एक लजेची गोश्ट. आमचे व्हॅल्यूज खंय गेल्या, आमचे मॉरल व्हॅल्यूज खंय गेल्या, आमचे भुरग्याक आमी आमचे पाठ म्हणून पळोवपाचो खंय गेला, आमी ताका रक्षा दिवपाची हें खंय गेलां. कोणाचोय फॅमिली मेंबर जाल्यार तेणें त्या भुरग्याक सांबाळपा जाय, बरी देख दिवपा जाय, बरें शिक्षण दिवपा जाय, बरें खावपा जेवपा दिवपा जाय आनी त्या भुरग्याक कोण तरी समाजान उबें करपा जाय. न्हय ताचो फुलता आसतना तो कोडो मोडून भायर उडोवप. फुलता आसतना फूल जावचे पयलेंच कोडो मोडप, भायर उडोवप. हें खंय तरी बंद जावपा जाय. बंद जावपा जाय 100%. एक्युजा अरेस्ट केला. एक बरी गोष्ट म्हणजे आमचे PI जो हँडल करता ही गोष्ट आनी साऊथ गोवा पुलीस हांणी ताचे तुरंत एक्शन घेतला. ताका आनी पडून वचपा लिपोवपा बी चान्स मेळ्ळो. अरेस्ट केलं ताका. इमिजिएटली ही वॉज टेकन इन कस्टडी. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. बंगालच्या वायव्य खडीतले चक्रीवादळ तसेच पूर्व विदर्भावयले आनीक एक सिमेरियल सर्क्युलेशन हवामानाचे स्थितीत बदल जावपाक जबाबदार थारला अशें म्हटलां. 27 आनी 28 ऑगस्टाक कमी चड प्रमाणात गडगडा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. चडांत चड 30 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. नुस्तें मारप्यांनी 31 ऑगस्टा मेरेन दर्यांत वचचें न्हय, हवामान खात्यान सल्लो दिला. हम देख रहे हैं पिछले 24 आवर्स के लिए 27 अगस्त के 8:30 AM को रिकॉर्ड किया गया रेनफॉल. लाइक वी कैन सी हियर रेनफॉल हैज़ बीन ओनली लाइट टू मॉडरेट. उसमें हाईएस्ट रेनफॉल रिपोर्ट किया गया मरगांव से जो कि 17 mm था, जो मॉडरेट रेनफॉल के लोवेस्ट साइड में आता है. अगेन इट्स अ मॉडरेट रेनफॉल ओनली दैट वाज रिपोर्टेड फ्रॉम मरगांव, 17 mm ऑफ रेनफॉल. अभी हम देख सकते हैं दिस इज द डेली रेनफॉल स्टेट एवरेज वैल्यू रिकॉर्डेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन. और हम यहाँ पे देख सकते हैं फॉर द पास्ट 13 days कंटिन्यूसली स्टेट एवरेज रेनफॉल उसके नॉर्मल वैल्यू से कम रहा था. एंड देयर हैजंट बीन एनी वेदर एनहांसिंग सिस्टम्स टू एक्टिवेट द मानसून, सो रेनफॉल वाज मोस्टली लोअर डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोअर इंटेंसिटी. लेकिन आज के दिन 27 अगस्त के बारे में हम बोलेंगे तो देर आर a number of systems which are capable enough of enhancing the rainfall activity over Goa. First one is a circulation off the coast of West Bengal, जो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 24 आवर्स में एक लो प्रेशर एरिया बनने का ओवर बे ऑफ बंगाल. और उसके अलावा एक ऑफशोर ट्रफ नाम का और एक सिस्टम है along the coast from कर्नाटका to नॉर्थ केरला. और उसके अलावा विदर्भ के ऊपर एक सर्कुलेशन भी है at around 3.1 किलोमीटर्स above मीन सी लेवल. तो ये तीनों सिस्टम के कारण 27 और 28 को रेनफॉल एक्टिविटी कंपैरेटिवली हायर हो सकता है, जितना कम था पिछले 10-12 डेज में. कंपेयरिंग टू दैट द एक्टिविटी विल बी स्ट्रॉन्गर
in these 2 days, 27th and 28th, and we are expecting heavy rainfall, that is rainfall exceeding 6.4 centimeters. 6.4 centimeters or higher rainfall can be possible on 27th of August at one or two places over North Goa and South Goa district. That is why this yellow color warning is there for 27th of August. And as of now, there are no warnings in the remaining 5 days. But it's again requested that please be regularly updated with the warnings and forecast issued by IMD. And अगर हम आज के दिन 27 अगस्त को अभी तक हुए रेनफॉल सुबह 8:30 से अभी तक हुए रेनफॉल के बारे में देखेंगे तो हाईएस्ट रेनफॉल वाज रिपोर्टेड टिल नाउ एट अराउंड 5:30 PM from Valpoi, which was 52.5 centimeter, that is approximately 5 centimeters of rainfall. और ओल्ड गोवा से रिपोर्ट हुआ 44 mm 4 centimeters of rainfall. पणजी से रिपोर्ट हुआ 38 mm of rainfall. 18 और 20 mm of rainfall रिपोर्ट हुआ मपसार पेरने से, और कानकोना और वास्को से 1 centimeter और 1 millimeter और 16 millimeter respectively. आणि गोवा 365 च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.